मिसाची बेटी सुरुवात झाला आम्ही सगळी बिरावया आणि गायन घेऊया A8 पेज 4. मोगाड भावडीनो आयज आमचे मदें आसा सिंधुदुर्ग डायसिसो आदलो बिस्प साहेब बिशप एमेरिटोस ऑल्विन बारेटो पादविकाराच्या नांवान याज्ञिकाच्या नांवान सिस्टरीच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान हांव बिस्प साहेबाक आमचे मदें माई मोगाचो येवकार दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवय असो. मोगाळ बाबू नंदू म्हाका खुशालकाय भोगता ह्या शेवलेची इगोजीन म्हणजे म्हाज्या इगोजीन हे फेस्ताचे मिस करूंक तुमचे बरोबर तुमचे सांगातात आनी तुमचे पासत हे मिस भेटूंच्यात. जशें फादर म्हणटा
अंदूच सांतानंद पादुआचो पूण हो जावन आसा सांतानंद शेवलेचो. आनी जायते जाणांक जेन्ना फोटो धाडलो पादुआ आमच्या सांतानंदचो सोरपाक घेवन ते म्हणटा खूंय घडला आनी म्हाज्या इगोर्जीन घडला. आनी ह्या पासत ही व्हडली मिलाग आयज थंय इग्रोज आहा जावन आसा सांत आंतोनीच्या बिनोनीन. सो ताका आर्गां दिवया सगळ्या तेज्या मिलाग्री पासत आर्गां दियात. तो आमकां पावता म्हणून आर्गां दिवया सगळ्या तेच्या बऱ्या कोण्या पासत तेज्या मोगा पासत. आनी खुशालकायेन तुमची तोंडां पळयता खुशालकाय हांव ना ती खुशालकायेन आमी मिसान बांदूंक येवया. आज त्या तोंडान जावं कित्याक नाल्यार अशें दिसता म्हाका केन्ना केन्ना तुमी म्हाजे इंटेरॅक्ट येयले अशें. ओके खुशालकायेन देवाक मीस भेटोवया आनी देवाक आवडटा तशें जावं म्हूण मागोया. हांव पातकी सोद देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हज्या भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासून भगिनी सदांच वाल मरी सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणानो मुशे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Christ,
प्रार्थया सोद पदवीदार आनी शासनाच्या देवा तुवें तुजे पोरशेक पादवाचो बागेवन आंतोन खोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंग दार आनी गोंयच्या कांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाडून सगळ्या आमच्या आडकोळींचे तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बरोसोशें कर हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुतार जर क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजभर चलयता सासनाच्या सासनान. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायल पोरजा रेफिदिनांतली भायर सरली आनी सिनायच्या ओरोण्यान पावतूच थंय तिणें पेणे केलें. पर्वताक फुडो करून इस्रायेलान पेणे केलें. तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनी सोर्वेस्पोरान ताका दोंगरार थावन आपोवन म्हळें, जाकोबाच्या घोराण्यांक अशें सांग, इस्रायेलाच्या भुरग्यांक अशें पोरगोट कर, इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें कशे भाशेन घोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां व्हेलीं आनी मोजेशीं हाडलीं तें तुमीच पळयलें. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरजां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरजां जातोल्यात. कारण सगळी प्रितूम म्हजी. तुमी म्हाका याज्ञिकाचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातोल्यात. सोर्वेस्पोराचें उतर. आमी ताची पोरसां ताच्या हिरांतल्यो शेण्यो आमी ताची पोरसां ताच्या हिरांतल्यो शेण्यो सोर्वेस्पोराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात, सोडगितां गावून भितर सोरात, संतोषाने या देवा मुखार. आमी ताची पोरसां ताच्या हिरांतल्यो शेण्यो सोर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोजनार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विश्वासाने आतोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवूंक रावता.
ताची बोसा ताच्या इनांतल्यो शेल्यो तो गवळी आमी ताच्यो शेल्यो मोय पासान चोरून सांबाळलोल्यो ताचे मुखार या तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरसां आमी ताची पोरसां ताच्या इनांतल्यो शेल्यो ताचे दारवटे काडून यात ताच्या मंदिरान भितर सोरात देवाक दिन वासूंक एकठांय जायात सगळीं बराबर गायात नोमान आमी ताची पोरसां ताच्या इनांतल्यो शेल्यो आमचो सर्विसपोर कितलो बरो ताचो माय मोग सासना करतो ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी आमी ताची पोरसां ताच्या इनांतल्यो शेल्यो बागेऊन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप बाबा भयणानो कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो निमलोलो वेल पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें ताच्या रोगताक लेगून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदीकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यान म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदीकूच तो आमकां सोडवून दितलो तितलेंच न्हय आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून ताचे उदेशी देवा सोवें आमी संतोश बरीत आसां सर्वेस्पराचें उतर शिव वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आज्ञा सोवे आसूं मातयो पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू पोरचेक पळोवन चुचुत्तालो कित्याक ते दोगतोले आनी गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबड्याय कशें जाल्ले तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवण्यो मोवणूक वावराडी धाड म्हूण मागात आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेले आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्साची पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली 12 दोरमदूताच्या नांवान ही पयलो पेद्रू म्हणटालो तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे शाबिताचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव फिलीप आनी बातोलोमियो तोमास आनी 2 दोजुंतार मात्यो आल्फियाचो पूत जाकोब आनी तादेव उर्बेवून शिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुडास इस्कारियोत ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले ओन भावाट्याच्या गांवांनी वचून नाकात आनी सामेरकाराच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घोराण्याचेर सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून सोर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात वायटकारांक बरीं करात मेल्ल्यांक जिवोन करात कोडकारांक नितोल करात देंवसार काडात तुमी फुकट घेतला फुकें दियात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने म्हज्या मोगाच्या भयणांनो आनी भावांनो आयज आमी परब करता सांत आंतोनीची म्हाज्या पायक जायतो विस्वास आसलो सांत आंतोनीचो आनी तेणें सगळ्या आमकां भावांक आंतोन म्हणून नांव दिलें सगळ्यांक आंतोनियो ऑल्विन आंतोन सिप्रियान आंतोन सावियो आंतोन फ्रांसीस आंतोन कोन्सोलस आंतोनी नांव दिलें आनी तेन्ना दर्या आमकां कितें मोग आमच्या पात्रोनाचो लागलो हांव 3 वस्तू तुमचे मुखार हाडूंक सोदता सांत आंतोनीची पयले सुवातेर तो भुकेलेल्यांक खावंक दिता गरिबांक कोण कांय नासलेल्यांक आनी एक दीस तुमी जाणात तो कोणाच्या घारा गेलो तेजें पुस्तक आसलें आनी तो गेलो तेन्ना त्या घरान एक मालोक येयलो भाड्या व्हरोंक ते बायले लागीं त्या गोच्या कडेन पयशे नासले तांकां जेवंक पयशे नासले आनी हांव सांत आंतोन तिंगा पावलो तेन्ना सांतांनी पळयलें की ती म्हणटा मागीर दिता मागीर तो भाडकार चावता तापता तेंचे हय मागीर दा आनी सांत आंतोनी पळयता गरीबपण पळयता त्या बायलेचें तो वयता दुकानार आनी तें पुस्तक विकता आनी पयशे हाडून वस्तू हाडून त्या मालकाक दिवंक लायता आनी परतून जेवण तांकां कितें कितें हाडटा हें जावन आसा जेवण आनी एकदां सांत आंतोन कोण येयलो तुमी जाणा न्हू सांत आंतोन वखदांत अजेपांचो भाग्यन म्हणून आनी कोण येयलो एक बायल येयली आनी म्हणूंक लागलो सांत आंतोन म्हाजो चेडो बरो ना म्हाका कितें कितें कर मागणें कर म्हाज्या चेड्या पासून आनी तिणें म्हटलें जेन्ना
म्हाजो भुरगो बरो जालो जाल्यार हांव तेजें वजन पळय आहा त्या वजना प्रमाणे हांव हाडून पावोवन दितलें आनी दर मंगळाराक आनी ह्या पासत भुकेलेल्यांक गरिबांक पाव मेवता ती सद्दां हाडून दिताली गरिबांचो मोग सांत वंदनी खूब आहा आनी जेजू म्हणटा तुमी कितें हांव भुकेलो आसा आनी तुमी म्हाका जेवण जालें जाल्यार तुका सर्गीचें राज आहा मोल बाबा न्हू कुडीचें जेवण न्हू तो दुसरेंय जेवण दितालो ओत्मीक जेवण जावं तेज्या मिसार उंडो आहा तो बदलतालो जेजूची कूड आनी रगत करतालो आनी लोकांक बांदतालो कुडीची काळजी घेतालो ओतम्यांची काळजी घेतालो आनी ह्या पासत ताका वखतात गरिबांचो सांत म्हणून आमी सगळ्यो तुमी म्हणटा आमी इतले गरीब ना पूण आमी गरीब कित्याक आमचे ओतमे गरीब कूड गरीब ना जायत पूण ओतमे आमची गरीब आहा आनी ह्या पासत आमकां जेवण ओतमीक जेवण जाय आनी कोमया वरवीं आमकां तें ओतमीक जेवण मेवता मंगल बाबान दुसरें सांत आंदोन देवाची उतोरपट करता हो कायदो जेजून सगल्यांक दिला वचात आनी परगटात बरी खबर हांव एकदां ट्रेनीन बसलोलो आनी तेन्ना ब्रेबरी घेवन वयताले आतां मोबायल सगळी ब्रेबरी आहा आनी ब्रेबरी वाचतालो हांव आनी म्हाका धाडलो म्हणटा कितें वाचता हांव वाचूंक तें आनी म्हणटा बाबा ही मागणी कसली मागणी आनी म्हणल्यार हांव आमच्या देवाक हांव मागणें करता पण तूं खंयचो धर्माचो आनी म्हणल्यार हांव क्रिस्तांव तुजो देव कोण आतां देव कोण म्हणल्यार बाप पवित्र म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताक आयकलो तें जेजू क्रिस्ता कडेन हांव मागणें करता कोण हो जेजू क्रिस्त आनी म्हणलें तूं नको कोण तो देवाचो पूत आनी ताका आनीक म्हायती जाली कित्याक आमी तो क्रिस्तांव धर्माक ओकना पूण ताका जेजू क्रिस्तान कोण्यान इतलो असो तो जेलो कोण्यान ताका एकदां तरी जेजूची खबर दिवंक ना मंगळ बाबीन न्हू एकदां म्हाज्या इगोजेन हांव आसलो थिंगा एक बायल येताली रांदूंक आनी हांव मातसो बिजी आसलो ही बायल बॅग घेतला आनी धांवन वयता बेश्टी बॅग घेतला आनी तें बॅग धांवन येता खंय वयता काय आनी मागीर येयल्या उपरांत म्हणलें खंय गेलें तूं धांवन बॅग घेवन फादर न्हिस्तें एकदम स्वाय आहा तें आमच्या साजन सांगलें म्हाका बांगडे कितले मेवता म्हणून ते बांगडेन एका कितें सांगलें ही बरी खबर आनी बरी खबर आमी लिपोवंक शकना कोणागेर भुरगें जाल्यार आमी रोखडें परगट्टा भुरगें जाला म्हणून बरी खबर आमी परगटूंक जाय आमची कुशळकाय वाडटा एकदां हांव पिकनिकेक घेवन येयलो भुरग्यांक म्हाजे काजन तेन्ना खूब वर्सां जालीं म्हाजे काजन म्हणलें आनी म्हणलें बाबा खंयचें बरें हॉटेल म्हापशा आहा बरें स्टमक म्हणून तुमी आयकला स्टमक म्हणून ही बरी खबर ताणें फुडली डॉक्टर इजिप्ट आसलो हांव जायते जाणांक सांगतालो डॉक्टर इजिप्ट मडगांवचो एकदम बरो डॉक्टर हांव वयतालो तेशीन तो गुयो दितालो हांव गुयो घेत नासलो ताका पळोवनूच हांव बरो जातालो बरी खबर आनी जायत्या जाणांक फुरगटली मोगाळ बाबायन न्हू बऱ्यांची बरी खबर जावन आसा देव आमचो इतलो मोग करता आनी देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडला आमची सोडवण करूंक आमी कित्याक भियेता हें परगट करूंक आमी कित्याक भियेता तुमची वय पळयात तुमची वय काडात सोदून हांव तुमकां विचारें तुमची वय आतां आनी ह्या वय पासून आयज पासून तुवें कितल्या जाणांक देवाची बरी खबर परगटल्या कितल्या जाणांक जेजूची खबर सांगल्या आनी केन्ना सांगला जायत ओ म्हाजें तोंड बंद आहा
बऱ्यांची बरी खबर आमी लिपून दवरल्या लोकांक. कितलो लोक आशेता आवंडेता, कितले लोक आमचे क्रिस्तांव भाव येवन म्हाजे कडेन बायबल मागतात ही बरी खबर वाचूंक. पूण आमी सांगूंक भियेता तांकां. सांव आंतोन भुरगोच पाद्री आहलो आनी तांगे ऑर्डिनेसांव आहलें. आनी ऑर्डिनेसांव आहलें तेन्ना सांत आंतोनाक तो कोण शर्मा करचो आहलो तो येवंक ना. आनी कोणें ताका म्हणलें कोणाक सांगया तो भुरगो आहा पूण ताका सांगया चल. दुसरें म्हणल्यार बाबा हांव तयार करूंक ना, म्हाका जावचें ना. सांत आंतोनी भुरगो आहलो आनी सांत आंतोनी म्हटलें हें ओके हांव तयार आहा पळय. आनी हो इतलो बरो शर्माव ताणें सांगलो की सगळे पाद्री जावं बिशप जावं लोक आहलो तो आयकोन खूश जाले. बऱ्यांचो बरो शर्माव. आनी ते म्हणलें हें गिन्यान फादर आंतोनीक कोणें दिलें. तुमी जाणात तो हेरेटिक्स तांकां शर्मा करून आसलो, कोण येवंक ना. देवाच्या उतर आयको कोण येयना. तो दोर्या कडेन गेलो आनी दोर्या कडेन शर्माक सांगून दोर्याक निस्तीं आयकोंक येयल्यात, निस्तीं वयसुल्ले देवाची उतर आयकून. आनी आमी क्रिस्तांव मोकळे बाबांनी केन्ना पयल्यात केन्ना नोदर मारल्यात शर्माच्या वखदार. हांगा तर इतलें पळोवंक ना हांवें, बॉम्बे पळयल्या शर्माच्या वखदार लोक च्या पिवंक वयता, देवाची उतर आयकोंक तयार ना. शर्माच्या वखदार सिगरेट ओडूंक वयतात, देवाची उतराक मान ना. आनी जेजू सांगता म्हजी बरी खबर सांगात म्हणून. सांतोन बरी खबर जेजूची सांगली. आनी ह्या भाशेन जेजू ताका खास जालो. जेजू जावन आसा उतर ना, इज द वर्ड आनी वर्ड वॉज मेक फ्लॅश. तें उतर जेजू, ते उतराक जेजू येवन तेज्या कानार म्हटल्या भाशेन तेज्या बुकाचेर आजी जाता. मोगल बाबान तिसरें जावन आसा सांत आंतोनीच्यो मिलाग्री. हांव एक दीस हांगा येयलोलो, तुमच्या पादेकाराक मेवलो आनी तुमच्या पादेकारान म्हाका अशें सांगलें जाणाय, म्हाका एक रिक्वेस्ट येयला एका भुरग्या पासून म्हाका प्री मॅच्युअर चायल्ड वेरी सीक, डॉक्टरान सोडलेलें जियेतलो म्हणून. आनी पांय मायनी म्हणलेलें जियेलो जाल्यार आमचो, मेलो देवाचो. पूण मागणें करूया, हांवें मागणें करतलो. आनी फादरीन तुमच्या फादर शुक्रान पादेकारान म्हाका सांगलें जाणा तें मागणें जेन्ना येयलें म्हाका, हांव वयर चडलो सांत आंतोन आहा पळय थंयसर. सांत आंतोनीचे मुर्ती फुडें रावलो आनी सांत आंतोनीक म्हटलें तुज्या बालका जेजू काड मातसो, खूब दीस ताका तो घेवन आहाय आनी आतां ह्या वेळार त्या भुरग्याक तुज्या हातीन घे आनी ताका बरो कर. आनी रोखडीच खबर पावली भुरगो बरो जालो म्हणून. मग बाबा न्हू मिलाग्रीसचो भाग्यन सांडलेले वस्तू सांपडून दिता. म्हाज्यो 2 काणयो सांगता हांव म्हाजो थ्रिजाच्या कॅनानायजर्साक गेलोलो खूंय रोमांक. आनी कालकाता लोक आमचे भाशेन आसलो पळोवंक वयताले. आनी एक दीस आमी सांत आंतोनी पादुआ थंय तेजी जीप आहा थिंगा वेताल्यो. स्वांग मीस आसलें पूण आमी लेट जाल्यो. पूण ते जाण आसले एक बिशप येता म्हणून ते फादरीन तेंचें म्हणलें बिशप येता जाल्यार साकिस्तांव सर आमी मागणें वयता, तूं राव. साकिस्तांव रावलो. आमी 7 पावले. पूण मोरें गाडयेन एकलो म्हाजेशीन येयलो आनी म्हणून फादर बरो कुरीस घातला तुवें, खुमसाचेर कुरीस घातलेलो बरो, तूं म्हाका दिशी. हांवें म्हणलें ओके टेक इट.
आनी सगळे बोंबाड ते बिशपाचे खुरीस को मागता तुका लॉज दिसना ते तापूंक जाय हांवें काडले आनी ताका दिले घे म्हणलें दोन ताणें घेतले लोकांनी तापयलो ताका पूण तरी घेतले ताणें हांवें म्हणलें हांव दिता तुका आतां हांव बिशप कोहान 4-8 दीस तरी आसतलो आनी ह्या पासत हांव म्हणटा म्हाज्या मनान म्हाका आतां खंय वचूंक जाय आनी खुरीस घेवंक जाय आनी जेन्ना आमी पावले 7 पयली वस जावन आसली ही की साकिस्तांव येता आनी म्हणटा फादर पाद्रीन तुका खुरीस दवरला आनी खुरीस दुसऱ्याक दिलो सांत आंतोनीन आनी तसलोच खुरीस जो म्हाजे कडेन आसलो तसलोच खुरीस तेणें म्हाका दिलो सांत आंतोनीचो आयज पासून हांव वावुरता आनी आयज पासून हांव म्हाज्या टेबलार तो आहा एक मिनट दुसरी मिनट मोगल बाबून तुमी जाणान की सिंधुदुर्ग नेव बिशप येयला म्हणून आनी ह्या पासून ते बिशप हावस रिते करूं म्हाजो जागो ताका दिवंक जाय म्हणून आनी एकदां म्हणलें कितें म्हणटा सगळें पॅकींग केलें मागीर सामान पॅकींग केलें आनी मदें म्हाका फोन येयलो बँकेचो तुजें पॅन कार्ड जाय आयजूच जाय आयज जाय आतां म्हाका उडत ना हांवें खंय घातलें तें पॅन कार्ड सोदलें सगळ्याक सोदलें मेळत ना जालें सोदता सोदता काणटावलो थकलो मागीर हांव सुसेगाद बसलो आनी सांतानचो इमाज हाडलें आनी म्हणलें सांतान म्हाका पॅन कार्ड म्हाजें सांडलां प्लीज हेल्प मी आनी अर्दे तास जावचे आदी म्हाका भास जाता त्या सुटकेसीन पळय आनी हांव सांगता त्या सुटकेसी आसा त्या दी व्हडली सिक्रेट सुटकेस हांव म्हाजें पॅन कार्ड तिरकां कितें घालतलो तरी हेंच येता आनी म्हणल्यार सांतान तुजेर पातून हांव पळयता सगळें पत्तें उसरलें आनी त्या व्हडले सुटकेसीन म्हाका म्हाजें पॅन कार्ड गावलें मोगल बाबून सांत आंतोन मिलाग्रीचो सांत आतां मिलाग्री कितें करता आयज तुमी आयकलां सुबर्तमान वचात देंवचार काडात हें काडात कित्याक भावार्थ वाडोवच्याक जेजून केलें जेन्ना जेजूक विचारलें तूं कितें कोत्ताय तेन्ना जेजून सांगलें आं तूं कोण हांव कितें कोत्ता तें पळयात आनी वचून तांकां सांगात हांव करतो मिलाग्री वरवीं आमचो भावार्थ वाडटा जायते लोक येताले फादरशीन हांगाच फादर सुकोरशीन मागणें करूंक जाणा जावन की फादर सुकोर कोडोक पूण तरी भियेनासतना फादर सुकोरशीन येवन मागणें करूंक येताले आनी बरें लागतालें आनी ह्या पासत मोगल बाबीन तुमी तर पयशे जाता थोडे वर्सां लोक बोत्ता इग्रोज बोत्ता तुमचें कंपावंड बोत्ता कित्याक लोकांक एक विस्वास पडलो की सांत आंतोन आमच्या मागण्यांक कान दितलो म्हणून तर मागात सांत आंतोनी कडेन आनी ओदीक करून मागा तें बरें आहा ओदीक करून तेजी देख घेयात देख देवाची उतर परगटूंक देख गरिबांक पावोवंक आमी जायते पडून हांव चिंता न्हू आमी हॉटेलांत बरे हॉटेलांत गेले जाल्यार आमी टिप्स दिता 100 रुपया 50 रुपया टिप्स दिता गरिबांक बाबा कांय ना तांकां पगार आसता पूण गरिबांक कोण दितलो सांतान पावलो गरिबांक आमी पावया गरिबांक तेजी देख घेवया आनी सांत आंतोनी बसून आमी मिलाग्री करूं कित्याक देवान आमकां सगळ्यांक पदवी दिल्या भावार्थ आसल्यार मिलाग्री करतले भावार्थ दवरया विस्वास दवरया आनी आमी मिलाग्री करूंक शिकतल्यो आनी देव आमच्या मागण्यांक कान दितलो हे 3 तेजी देख घेवन आमी सांत आंतोनी भाशेन जावंक वावुरया आनी लास्ट एक सांत आंतोनी दोळ्ळो सांत म्हाका जाय
की आमचे शेळकाराचे भुरगे फुडें येवच्याक हें सांतानुचें काम करून पाद्री जावच्याक देवाचे उतर परगडच्याक गरिबांक आदार दिवच्याक आनी मिलाग्री करून सांतानुचे भाशेन जावच्याक आमेन. उबी रावया. सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोत पिदारा बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक. आनी जेजू क्रिस्ताच्या जगल्यास पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी समावलो. आंकवार मरे कांय सोलमलो. होच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले. ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गात सोडलो. सोड पृथ्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजती करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मगर बाबीनू आमचो देव इतलो बरो, कितलो बरो, इतलो बरो की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या मोगा पासत कुसार मरोंक दिलो. हो देव आमचो मोग करता. आमचो बापूय तो. आमी कितेंय मागल्यार तो ना म्हणचो ना. विस्वासान पावडतान आमची मागणी देवतांक घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आनी संस्कार लोल्यांक खेरीत कार्या खातीर देवान विचून काडल्यात. तर तांणी सगळे जबाबदारेन आपल्या आपोवण्यांक विश्वासी रावून देवाचें बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोली पदवी जबरदस्तीन चलोवंक न्हय, पूण पोरजेचें बरेपण आपल्या मनांत दवरून ते नागरिकाचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. भागिवंत आंतोनीन देवाचो मोग अनुभवलो देखून स्वताचे आनी नितीचे जिवीत तो जियेलो. तर आमी ताची देख घेवन असलेच जिवीत जिवन दुसऱ्यांचेय जिवीत आमी बरेपणान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण बापाचो आदार मागुया. भागिवंत आंतोनीन देवाचो मोग अनुभवलो देखून आयज आमच्या शिवोलेचे फिरगोजेंत भागिवंत आंतोनीची परब आमी व्हड्या दोबाज्यान समोरोपतांव. ही परब आमकां भायलोच दोबाजो जावंक जाय म्हूण, पूण भागिवंत आंतोनीचे एक तरी गूण आमी हे परबे समयार आपणावन आमच्या कुटुंबीक तशेंच समाजीक जिवितान वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
मोगाळ बापा आयच्या दिसा एका मनान एका काळजान आमी तुजे थंय मागणी घातलेली आसात पूण जोन एकल्याचे आमच्या काळजान आनीकय मागणी आहात आमची खास मागणी आहात ती तूं आमचे नदर मार आनी ती छाडची पावय कारण ही मागणी आमी कोत्ता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. आमची दाना यात्रिकाच्या हातांत पेटवताना आमी गायन घेवया C33 पेज 42. मुशा मोगाच्या भयणांनो भावांनो हें मुशें तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक बो मोगाळ बापा बाग्यो नांदोनीच्या परबे दिसा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी निटोल काळजांनी इंडियेनी भेटून आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाच्या समर्पण एका मोगाचें बलिदान जावं म्हूण आमी मागता अशें जेजूच्या मरणान आनी पूर्ण जीवनपणान जो उगडापो जाल्लो तुजो मोग हो क्रिस्टी लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयत्न कर म्हूण आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आमी काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी कितें भाशेन दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पदवीदार आनी शासनाच्या देवा क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सुरकालीन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंदोन तुज्या भक्ताचे परबेन तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या बागेवन जिविताची देखीन तूं तिका धिरान बोधताय ताचे शिकवणीन तूं तिका गिन्यानान उजवाडयताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोद देव तूं आनी सोगता भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरोधरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोड तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून इंतेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं तें आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड आपलेच खोशेन कोस मरोन सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परीन जेवण जातोच ताणें आपल्या हातांनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणीक करोराचें रोगोड पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमे आनी साबारां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्दाचो गूण आमी उंडो खाता आनी एकासितले पियेता इतले फावटी तूं परत येसो तुजे मरण पडटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पूर्ण जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितांत उंडो आनी सोडवणीची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आम्ही खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागियोन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा ऑल्विन बरेटो आमच्या सिंधुदुर्गाच्या एमृतूस बिशपाक आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात ते सगळे आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागतांव. अशें बागियोंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागियोन जुजे तिचो पोती बागियोंत आंतोन बागियोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोद पडलो बापा सोड मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक जेजूक आमी आर्गां दिवया कित्याक जेजून आमच्या देवाची आमच्या रोशनाराची आमकां भुरगीं केल्या आनी ह्या वर्सा आमकां दीर गोठाय मेवता आमच्या सुर्गीच्या बापाक बापा म्हणून ते आनी कोणाक मेवना. तर अपुरबायेन खालतीकायेन आनी कुशलकायेन सुर्गीच्या बापाक उलो करून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टवेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान बरवशान ओतरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. होय मोगळा जेजू आमकां चड आनी चड गरज तुजी शांतीची. एकूच आमकां पयस कोता ह्या शांतीची जावन आसा आमची पातकां आमच्या पातकांचे न्हय म्हाका तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्देचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जेताय आनी राजभर चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगान एकामेकाक आमी शांती दिवया. Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं खरेंच सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या कालसानी शोक वेताना आमी गायन घेवया D6 पेज 49.
प्रार्थुया. देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जीव उंडो, ताचे वरीन तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता ते सगळे सोत आमचे जिणेन मानून घेवंक आनी प्रिय मोगाच्या कोरणांनी ते पाळूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता. भाग्यवन आंदोनीच्या परबे दिसा आमी हें तुजे लागीं मागता सगळे विस्वासान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसुया. ही संदी घेवन पादविकाराच्या नांवान, सिस्टरीच्या नांवान, म्हज्या नांवान, आमच्या बिशप एमेरिटूस ऑल्विन बारेटो हाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक भाग्यवंत आंतोनीचे परबेची उन्ननीत आमी परबी दिता. भाग्यवंत आंतोनीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर शुभा आशिर्वाद आमी मागता. कोणाकूय मिसाचे इंतेसांव दिवंक जाय जाल्यार वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविन्य मुक्त आसतलो, थंय भाग्यवंत आंतोनीचे सर्पेंत हातान धरून इमाज्यो आसात त्यो मेळटल्यो. आयज परबे सुमयार आमच्या कॉफ्राराच्या वांगड्यांनी फ्रेंडली फुटबॉल मॅच ऑर्गनायज केल्या. नॉर्थ गोवा वेटरन्स वर्सीस साऊथ गोवा वेटरन्स. ही फुटबॉल मॅच सांजेच्या 4:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या ग्रावंडार जातली. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. आनी उपरांत सांजे 7:30 वरांचेर तियात्र आसतलो. मोग जायना जाणटो, बरोयणार आनी डायरेक्टर पिटर रोशन हो एक बरो तियात्र सगल्यांनी पळोवंक येवचो. सांजे इगोर्जेच्या आदारार तिकेटी विक्रेक आसतल्यो. 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. जुनाचे 15वेर सोमार आमच्या सियोलकारांचो तियात्र आसा, ताचें नांव उतरां आनी कोरन्यो. सांजेच्या 7:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार हो तियात्र फुकट पळोवंक मेळटलो. शेनवारा दिसाक सांजे 5:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक भाग्यवंत जोआ बातीस इग्रेज वाडो इंग्लिशींतल्यान मीस सांजे 7 वाजता. फुडल्या आयतारा दीस 6:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक भाग्यवंत बार्तोलोमियो तारशीबाट 8 वाजता लूट सायबीण फेर्नांदीस वाडो. त्याच दिसाक आमचे इगोर्जेंत आमी दोतोन सुरू करता. दोतोनीचे उक्तावणेचे मीस सकाळीं 9:15 वाजता. मिसा उपरांत देव संदेशकारां भुरग्यांक क्लासरूम दाखयतलीं. सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी ह्या मिसान वांटो घेवचो. मिसा उपरांत उमाव घेवपाक आमी भाग्यवंत आंतोनीचे इमाजी वेगवेगळे कडेन दवरल्यात. 2 माटवान, एक बेन स्टँडार, एक इगोर्जे भायर, 2 इगोर्जेंत, एक साकिस्ती भितर सरता थंयसर आनी एक देवाच्या उतराच्या कोपेला लागीं. कॉन्फरन्स सांगता ती बरे भाशेन आमी मांडावळ पाळुया. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात. तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचे स्टॉल माट वा भायल्यान कोणशाक आसा. काल आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भाग्यवंत आंतोनीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. थोडी दिनवासनेची उतरां केरीत भाशेन हांव बिशप एमेरिटूस ऑल्विन बारेटो हाका देव बरें करूं म्हणटा. आमचो गांवचो पुत्तो आमचे मदें येवन हे आमचे फेस्ताचे मीस ताणें समोरुमले बरे भाशेन देवाचें उतर पुरगोड केलें. भाग्यवंत आंतोनीच्यो मिलाग्री ताणें जायत्यो सांगल्यात. भाग्यवंत आंतोन जे जिवीत जेलो आमी जिवीत जिवंक जाता.
देवाचें उतर पाळून दुसऱ्यांची सेवा करून गरिबांक आदार दिवन किरीत भाशेन ताचेर ताच्या वावराचेर आमी सुबा आशिर्वाद मागता हे त्रेजेनाच्या दिसांनी आमचे मोदें जायते यादनीक आयलोले फादर फ्रांसिस्को बारेटो फादर एडसन फेर्नांदीस फादर वॉल्टर डिसोजा फादर मारियानो ट्रावासो फादर मार्कुस डिसोजा फादर सावियो डिसिल्वा फादर कायतान डिसोजा फादर रोशन फेर्नांदीस आनी आयज आमचे मोदें ह्या सब बलिदानान वांटो घेतले आमच्या यादनिकांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा ह्या त्रेजेनाच्या दिसांनी कुमसार करूंक फादर हायसिन पिंटो आनी फादर जोकी फेर्नांदीस आसलेले तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या दिसांनी आमचे माद्री भयणांनी सगळे कोवेंताच्या आमकां कुमन्या वांटूंक जायतो आदार दिला तेच भाशेन आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमची कावन्सिलर सिस्टर सेंड्राय तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या दिसांनी वेगवेगळे पोंगडान आमचे कोयो मेंबर्सान त्रेजनाच्या दिसांनी आनी आयचे पुर्बे दिसाक बरे भशेन गायनां गायलीं सिनियर कोयो अंजिनिया आनी ताचे सांगाती जुनियर कोयो स्विझल कार्वालो आनी ताचे सांगाती ब्राज फेर्नांदीस आनी सांगाती लिंकन आनी अंजेला फेर्नांदीस क्लेरिसा कमेलो आनी ताचे सांगाती ज्योत्स्ना आनी ताचे सांगाती तांकां सगल्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आमच्या ऑल्टर सर्वसांक ह्या दिसांनी ती येवन आल्ताराची तांणी बरी सेवा केली देखून तांकां देव बरें करूं म्हणटा आयज फेस्ताच्या दिसाक फुलां लावपाक वलिशा कोयलो आनी ताचे बरोबर आमची दोतोनीची भुरगीं आसलीं तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आमी हांगासर हे टेबल डेकोरेट केल्ले पळयत हांव भायर भितर सगळे स्वातर जिनायडा बर्ता केशा आनी जुनेस्का हांकां आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा केरीत दिनवास आमच्या सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक केरीत भाशेन तांची एडमिनिस्ट्रेटीव बॉडी सद्दां सकाळीं 4:30 वरांक ते येताले पार्किंगाची बरी बंदोबस्त करताले कुमन्या वांटूंक आमकां आदार दिताले तशेंच फार्माक साल्वेक वेस्फ्राक आनी कलेक्शन करूंक तांचो जायतो आदार मेळ्ळा ते नासले जाल्यार ही सगळी माडावळ बरे भाशेन जावची नासली पादिव्याच्या नांवान हांव केरीत भाशेन तांकां दिनवासता थोडे जाणां आपलो वावर सोडून पर्यान ताणें वावर केला तांकां आमी कांयच पगार दिना पूण इतल्या 14 दिसांनी 14 दिसाक ताणें जायतो वावर केला तांचेर तांच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता दिनवासता आमच्या साकिस्तांवाक आगोस्तीन फेर्नांदीस आनी ताका आदार दिलेल्याक जोजस नोरोना तशेंच फाब्रिकाची कमिटी पांचो फेर्नांदीस ऑस्टेरियो फेर्नांदीस फातिमा नोरोना केनेथ डिसोजा हांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑफिस स्टाफ जेनिस फेर्नांदीस आनी कार्मिन सिमोयस ह्या दिसांनी ताणें जायतो भार घेवन वावर केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे डॉमेस्टीक स्टाफ डेवीड शांता भावेश आमचे सेक्युरिटी नेल्सन आनी गुलेट कॅश काउंटींग कमिटी जुलियस फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती सोविनियर रूम अजून वावर करतात फातिमा नोरोना आनी लेतिसिया फेर्नांदीस ह्या दिसांनी लायव्ह स्ट्रिमींग केला कॅप्चर क्राफ्ट क्रिएशन सॅम्युएल डिसोजा जोनाथन डिसोजा एन्सलम फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती फोटोग्राफर गॅबी डिसोजा तियात्राच्यो टिकेट्यो विकल्यात फातिमा नोरोना लेतिसिया फेर्नांदीस आयरीन फेर्नांदीस आनी कार्मेलीन फेर्नांदीस आमची सांत आंतोनीची मोटोकेट जाल्या आख्ख्या वाड्यान गांवांत आनी आल्वाराचो हाजो अरेंजमेंट केला मिनिनो रॉड्रिगीज तोरणाट्यांक तशेंच कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक बँड वाजयला तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आमची MLA दिलायला तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा तिचो जायतो आदार आमकां मेळ्ळा तशेंच पंच विलियम फेर्नांदीस ताचोय आदार आमकां मेळ्ळा ट्रॅफिक पुलीस तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमकां ह्या दिसांनी बरो सावंड घातला युस्ताकियो मस्करेन ताच्या सांगातीक तांकां देव बरें करूं म्हणटा इलेक्ट्रिशियन जनरेटर मिनिनो एन जयराम तांकांय देव बरें करूं म्हणटा
LED स्क्रीन दिप्तेश आमचे पेंडॉल घातला, बाबू आणि राधिका, मेडिकल स्टाफ ऑफ शिओली हेल्थ सेंटर, तशेंच नायजेल डिकोस्टा हांणी आमकां ही व्हायट सॅटीन कवर्स दिल्यांत जी आमी कोजेलान घातल्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमचो फ्लोरिस्ट नेस्ट फलेरो, तशेंच एलेक्स लोबो जाणें कॉरिडोरांत कोदेला मांडल्यांत, तशेंच आमचो भाव आकीर सगलो ऑफिसांतलो तो वावर करता ताका देव बरें करूं म्हणटा हांव. जायत्या बऱ्या दिखणाऱ्यांनी ह्या दिसांनी दुडवांचो आनी मागण्याचो आदार दिला, तांकां आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव. कोणाकूय देव बरें करूं चुकला जाल्यार आमी माफी मागता हांव आनी एकदां सगल्यांक आमी काळजाचे कोलायक तावन देव बरें करूं म्हणटा हांव. आतां आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी हे वाटेन पुरसावांक भायर सरतले हांव. जी मांडावळ आमचे कोफरात सांगतात ते मांडावळ आमी पाडुया, उबी रावुया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या अग्न्या सोबे आमचे तोकले बागोवन देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्पोत देव सोगता भक्तांची मोहिमा आनी संतोष तो तुमकां ताच्या मागण्यांच्या आदारान गोट करता. तो तुमकां सदांच आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. ताचे विनोनीन आतांच्या वायटांतली तुमी सुटोवंक ताचे भाग्यवंत जिविताची देख घेवन तुमी आकर्लोली जावंक देवाच्या आनी पेड्याच्या सेवेक तुमी सदांच आयती जावं आसूं. आमेन. तशेंच सुर्गीच्या मायदेसान आपली भुरगीं पावली म्हूण पवित्र सभा आनंदान आसा. तुमी सगळीं तांच्या बरोबर सुर्गीच्या नागरीक कशी सासणीक संतोश भोगूंक पावूंक सोद पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी ह्या शेवलेच्या गांवांचेर आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. बसून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
Iso bahangasun kota gayona, Tachamana soy tachekare sola, Tachamapimon mabiang ilukapla, Itamon astana, Salamoti Kodriani Mangerzo, Sorgarasan Lakasodri Postolo, Osorana Kososan Soloy Tato, Pizza Anuyeto. Amen.
आमचे पासून माग तू वखदा आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमचे पासून माग तू वखदा आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार भगिवंत आंतोनीची विनवणी मागूक मागणे भगिवंत आंतोन तुझ्या नावान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां नोमान तुका भगिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका झाडवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरदुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मोन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूक म्हाका शिकय ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बोरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भोक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता भागियोन आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्कें आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे म्हज्या हुस्क्यां खोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हजे गोड सौक त्यो कोर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग ओसोऱ्यांच्या भागियोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोण इथे जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं दमन आसतना विनोती कोर आमेन सांत आंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया
U25, page 243. Tuja